which you claims ki you will never join the BJP, and now in this day ki you are eager. नो जो व्हिडिओ जो व्हायरल जो जाल्लो आसा हाफ क्लिपिंग काडून किंवा 20 सेकंदाचे क्लिप काडून हांवें कितें म्हणिल्लें आसा हें कोणाक खबर ना. सद्या कितें जाल्लें आसा हो व्हिडिओ म्हाका दिसता बरोच 2 वर्सां पयलूचो आनी आज तो व्हायरल जाता कारण आज खंय तरी निवडणुको लागीं पाविल्ल्यो आसात. म्हजी इमेज टार्निश करपा खातीर हें सगळें विरोधकांचे आज कटकार आसतना आसा अशें हांव म्हणून. त्या क्लिपा भितर म्हाका एक प्रश्न केल्लो आशिल्लो जो एंकर जो आशिल्लो ताणें कितें म्हणून की 2017 ते 2022 पर्यंत हांव भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारा भितर रावपा खातीर कटिबद्ध आसा. आनी घडये ताणें राजकीय विश्लेशणाच्यान प्रश्न केल्लो की फाल्यां सकाळीं दुसरें सरकार बीन एखादें घडलें जाल्यार तुजें कितें असो तरेचो विशय आशिल्लो. पूण हांवें सांगिल्लें की भारतीय जनता पक्ष सोडून हांव खंय वचपाना आनी सगळ्यांक खबर आहा फटिंगपणां बीन कांय करपाचें ना की गोंयचें राजकारणूच न्ही भारताचें राजकारण वेळानुसार तेजें समीकरण बदलत आसा आनी जसो जसो वेळ येता त्या वेळा प्रमाणे काही गोश्टी आमकां स्टँड घेवचो पडटा. अशे खुबशे जाण आशिल्ले जेणी सरकाराक फाटलो बावडी तेंको दिल्लो. पयलू खूब उलयतालो तांचेर कोण कांय उलयत ना. गोविंद गावडेचेरूच कित्याक कारण आज हांव सदांच म्हणटा एक सरळ झाड जेन्ना वाडटा आनी तें खंय तरी आकाशा कडेन झेप घेता तेजेर कोण तरी घाव घालपाचो प्रयत्न करतलोच न्ही. आनी म्हाका दिसता तशेंच तरेचे हांव खंय तरी ग्रो जाता आनी हांव ग्रो जाल्लो हेंकां नाका म्हणून हे सगळे काही बारीक बारीक व्हिडिओ बारीक बारीक क्लिप्स हे करपा खातीर ते दिल्ले आहा. सगळेच व्हिडिओ घाला न्ही तातूंतल्यान कळटलें की बाबा कितें आहा कितें म्हणिल्लें आहा ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी विशय आहा. आनी म्हणूनच हांव म्हणत की ज्या भारतीय जनता पक्षान म्हाका 2017 बिनशर्त पाठिंबो दिल्लो आसा त्याच भारतीय जनता पक्षाक 2017 ते 2022 पर्यंत म्हजें द बेस्ट सरकाराक दिवपाचे प्रयत्न हांव चाललो आहा. कारण तांकांय खबर आहा की गोविंद गावडे कितलो इन्स्ट्रुमेंटल ह्या सरकार घडोवपा खातीर आसा आनी सरकार रिटेन करपा खातीर आसा हेंवूय सगळ्यांक खबर आहा. ते भारतीय जनता पक्षाच्या लिडरांक कांय खबर सगळ्यांक खबर आसा. पूण हें जें कितें आहा म्हजें आनी भारतीय जनता पक्ष किंवा बाकीचे विरोधक जे आहा तांकां गोविंद गावडे खंय तरी वाडिल्लो नाका म्हणून ही अशे तरेचे व्हिडिओ ते व्हायरल करतात. गोविंद बाबे ह्या दिसांनी आमी युतीच्यो गजाली आयकता पूण जेन्ना बीजेपीचे जे आतां स्टेट प्रेसिडेंट आहा तांकां सुद्दां विचारलें ते ना म्हणिना ह्या युती खातीर. आनी तुमचे प्रियोडा स्वता आमचो जो दिपक आहा तेणें सांगलां की तो कॉन्टेस्ट करतलो म्हणून. सो ह्या गजालीक तुमी कशें पळयता जर फाल्यां युती जाली जाल्यार म्हाका तुमचें स्थान खंय तुमचे आसतलें? हांव लोकशाहीन आसा. म्हाका दिसता हो प्रश्न तुमी फाटलो म्हाजो इतिहास पळोवना खरें म्हळ्यार ह्या प्रश्नाक कांय अर्थ ना. कारण हांवें ऑलरेडी म्हजे गोविंद गावडे म्हळ्यार कितें तें सिद्ध करून दाखयलेलें आसा. तें केन्ना भारतीय जनता पक्ष आनी मोगोची युती आशिल्ली ते वेळाचेर गोविंद गावडे फक्त एक नांव आशिल्लें. आज गोविंद गावडेचें कामूय लोकांनी पळयलेलें आसा. अशे वेळाचेर युती केली ना केली आनी फाल्यां सकाळीं ती युती जाली हांव इंडिपेंडंट वतलो न्ही रे. कारण लोक म्हजे बरोबर आसात. म्हाजे वाघा सारके लढवय्ये आज कार्यकर्ते म्हजे खातीर काम करणारे आसात. स्वाभिमानी आनी अभिमानी मतदार म्हजे प्रियोळ मतदारसंघान आसा. हें सगळें विसरून चलना आनी म्हणूनच हांव म्हणन फाटले फावटी तशी भारतीय जनता पक्षान म्हाका ऑफर दिल्ली आशिल्ली पण हांवें घेतलें ना कारण वेळ खूब जाल्लो आशिल्लो. कारण म्हजे सगळो निर्णय जो आसा तो म्हज्या कार्यकर्त्यांचेर आहा. कार्यकर्त्यांनी जर निर्णय घेतलो जाल्यार गोविंद गावडे त्या काही गोष्टी कडेन निर्णय घेतलो हेंच हांव ह्या सो आमी आयज धरपाक शकता की तुमी जर युती जाय जाल्यार तुमी इंडिपेंडंट हय इंडिपेंडंट हांवें 2 फावटी ऑलरेडी दाखयलेलें आसा करून आनी तिसरे फावटी वचपाक म्हाका कितें प्रॉब्लेम आहा. हांव पळय आज हांव जो आन्सर पाविल्लो आसा पळय तो मेरिटाचेर पाविल्लो आसा हें लक्षांत धरपाक जाय. हांव कोणा फुड्यान टिकेटी खातीर मान सकयल घातली ना आनी सकयल घालपाना हेंवूय तुमकां हांव सगळ्यांक सांगता. So you have shown your interest to the BJP in the few days. पळय बीजेपी खातीर हांवें आज म्हजो मतदारसंघ आज डेव्हलप केल्लो आसा आनी बीजेपीन म्हाका तेंको दिल्लो आहा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान घडये एखादो हो तेंको मुखार वचपाक शकता ते तांचेर आहा. ज्या दिसा म्हाका इन्विटेशन येतलें किंवा ज्या दिसा म्हाका टिकेटीची ऑफर आसतली त्या वेळाचेर म्हज्या कार्यकर्त्यां कडेन बसून तांचो सल्ला मसलत करून काही गोश्टी मुखार वतल्यो. If your Karyakarta doesn't got upset, accept, then to ते नंतरचे मागीर उलोय मरे पयलू तरी बसोय न्ही लेट द इन्विटेशन ऑर द ऑफर कम टू मी देन ओन्ली वी कॅन डिसायड ऑन दॅट. हांव तुमचे बरोबर सदांच आसा मरे म्हाका तुमी आतांच कितें प्रश्न करता ते हा थँक्यू. okay, sir. Thank you, sir. Thank you.